गोंया भायल्यान गोंयान येवन व्हडा प्रमाणात गोंया भायले लोक गोंयान स्थानीक जाल्यात। गोंयान येवन गोंय सरकाराच्यो सवलती घेवपा खातीर गोंयान आयल्या उपरांत आपली नांवां बदलतात आनी गोंयकारपण आपणायतात। गोंयकारा परस गोंया भायल्यांची संख्या दिसपट्टी वाडत आसा। गोंयकारपण सांबाळपा खातीर रेव्होल्युशनरी संघटना गोंयान उबी जाल्या। तांणी होच मुद्दो हातान घेतला। गोंया भायल्यान गोंयान येवन नांवां बदलपाची पद्दत गोंय सरकारान पयलीं बंद करपाक जाय आनी हें बंद जाल्यार गोंय सरकाराचे सगळे येवजणे, नोकरे आनी हेर गजालींचेर गोंयकारांचोच हक्क उरतलो, अशें संघटनेचो मुखेली मनोज परब म्हणटा। ते खुबशे टायम अशें आसता की भायल्यान जे लोक गोंयान येयल्ले आसा, मायग्रंट्स जे सेटल जाला गोंयान, ते आयज आपलें नांव चेंज करून आमची गोवन जी सरनेम आसा ती घेता। मोस्ट कॉमन नायक, फर्नांडीस ही सामकी कॉमन सरनेम ते मेजॉरिटी ऑफ द टायम्स घेता। आतां हे ते कित्याक घेता हेची भरपूर रिजन्स आसा। पयलें म्हटल्यार ते गोंयान येवन आमची जी कास्ट सर्टिफिकेट आसा, OBC जावं SC ST कितें कास्ट सर्टिफिकेट आसा पळय ती अवेल करपाक ते पयलें म्हटल्यार नांव चेंज करता। तितून ते मागीर OBC हे सर्टिफिकेट घेता आनी गोंयकारांक जे बेनिफिट्स मेळपाक जाय आसले ते बेनिफिट्स आपूण घेता। सेकंड थींग म्हटल्यार गोंयचे जे प्रॉपर्टीज आसा, आयज कितलेशे गोंयकार भायर गेला ते ऑलरेडी जेंची घरां बंद आसा हांगा, ते प्रॉपर्टीज ग्रॅब करपाक आयज अशे कितलेशे केसी जाल्ले आसा, ते ग्रॅब करपाक नांवां चेंज करतात। जाल्यार हे खंय तरी एक बंद जावपाक जाय, कारण हितून कितें जातलें, फाल्यां जर सगळेच लोक गोंयकार आपूण प्रावड गोवन म्हणून जर भायल्यान येयले आनी आपूण गोंयकार म्हणून जर गोंयकारांची नांवां घेतली, जाल्यार आमचें जें अस्तित्व आसा, आमचें जें एग्जिस्टन्स आसा गोंयान, तें खंय उरतलें, हो व्हडलो प्रश्न आसा। तेका लागून आमच्या एक्चुअली गव्हर्मेंटान आमच्या 1919 एक एक्ट काडलेलो, द गोवा चेंज ऑफ नेम अँड सरनेम एक्ट। हे एक्टा सकयल आमच्या गव्हर्मेंटान एक लूप होल दवरला। लूप होल तो आतां तेंच्यांनी जाणून बुजून दवरला काय नोविंगली की अननोविंगली आमकां खबर ना, पूण त्या लूप होलान अशें जालां की तेंच्यांनी तांकां एक फ्रिडम दिला नांव चेंज करपाक। जेन्ना आमी तांकां कितें म्हणटा, भायले म्हणटा नाल्यार आनी कितें म्हणटा, तेन्ना तांकां राग येता। राग कित्याक येता की आमी तांकां भायले म्हणटा। जर ते इतले प्रावड भायले आनी प्रावड जर ते हे आपल्या कल्चरान नेटिवान जर इतले प्रावड आसा जाल्यार ते नांवां कित्याक चेंज करता, हो व्हडलो प्रश्न आसा। आनी हे गोंयान जितले तेंच्यांनी समाज केला, आयज बंजारा समाज आसा, आयज केरला समाज आसा, आयज कितलेशेच, आयज राजपूत समाज आसा, कितलेशे समाज आसा, हे समाज जेन्ना गोंयान येवन हांगा व्हडले व्हडले आपले उत्सव करतात आनी कम्युनिटी बिल्डींग करतात आमकां गोंयकारांक काबार करपाक, जाल्यार तांकां जर आपल्या नांवाची लज दिसता जाल्यार ते गोंयान पयलीं म्हणल्यार येतातूच कित्याक? तुमकां जर लज दिसता तुमच्या नांवाची जाल्यार तुमी तुमच्या घरा रावा आनी तुमच्या नांवान सारकें रावा। कित्याक हांगा आमी गोंयान तुमकां भायलेच म्हणटले, कारण तुमी वागतात भायले कशे, तुमी करताच भायलेपणां। तुमी हांगा आमची नांवां चोरतात पळय, म्हणजे तुमी आमचे प्रॉपर्टी चोरले, जॉब चोरले, आमचे लँड चोरले, आतां तुमी आमची नांवांय चोरपाक लागला। ही नांवां चोरपाचें खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी हेचेर आमच्या सरकारान वोट बँक ना चिंत्ता गोंयकारांचे चिंतून तेंचे, कित्याक तेच सगळे 100% MLAs आहा ते गोंयकार आसा, एकटो आसा जाल्यार खबर ना, पूण म्हणटा हांव जाल्यार तेंच्यांनी कंपल्सरी गोंयकारांक लागून हो जो अमेंडमेंट आमी तांकां दितले, सबमीट करतले CMA कडेन स्पेशली, जाल्यार तो CMAन हो अमेंडमेंट ह्या सेशनाक, मन्सून सेशनाक कसोय करून पास करून घेवपाक जाय। गोंयचे सरकार गोंयकारांच्यो म्हूण बडायो मारपी सरकाराक आमच्यो मागण्यो मान्य करून कायद्यान बदल करचोच पडटलो। आमी वोगी रावचे ना, अशें संघटना म्हणटा। सो फर्स्ट डिफायन अ पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन। सेकंड, हे सिंपल बील आसा, हे केन्नाय ते पास करपाक जाता, हितून व्हडली डिफिकल्टी अमेंडमेंटाक जावपाक जायना। पोगो बिलाचे डिस्कशन जातले, डिस्कशन जावन ते पास जातले ना खबर ना, पूण वी डिमांड की डिस्कशन जावन ते हेच असेंब्लीक पास जावपाक जाय। पूण नेक्स्ट असेंब्ली सेशन जेन्ना येतले, वील बी टेकिंग मेनी इश्यूज फ्रॉम ड्युअल सिटीजन, तशें आनी भरपूर इश्यूज आसा जे आमकां गोंयकार आमकां मेसेजीस धाडटा की बाबा हे इश्यूज तुमी घेवपाक जाय। सो आमी एक्सपर्ट जी टीम आसा आमची, तेंच्या कडेन बसून आमी डिस्कस करून हेंचेर अमेंडमेंट करतले, बील करतले आनी आमी डिमांड करतले। आनी हेतून हांव मागता की प्रत्येक गोंयकाराक, की आमी वी आर अ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गनायजेशन, सो आमी मागता की हे जी चळवळ आसा आनी जे रेव्होल्युशन आहा हितून तुमी सगळ्यांनी भाग घेवपाचो, सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जातलो, तेन्नाच खंय तरी आमकां एनर्जी येतली आनी आमचो जो मोटो आसा आनी आमचो जो गोल आसा पळय तो अचीव जातलो।